गरमी सोसूनच जाली आणि घाम देवपाक लागतकीच रसरशीत काळंगां खावपाक कोणाक नाका जायत। सध्या काळंगाचे दीस आयल्यात। दिवचले तर व्हडा प्रमाणात काळंगाची आवक वाढल्या। आंध्र प्रदेशांतल्यान ही काळंगां आयल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या। दिवचल साखळे मुखेल रस्त्याचे कुशीक मुस्लिमवाडा वाठारांत तर व्हडा प्रमाणात ही काळंगां दिसतात। हे काळंगा आंध्रासून हाडला आंध्रासून बरी काळंगा एक नंबर काळंगा बारीक सुद्दां बी एकदम गोड आसा। म्हाजे कडेन जाल्यार हांव मुस्लिम वाड्यार हांगा आसा हेजे कडेन तुमी जर यात जाल्यार पळयात गॅरंटेड काळंगा आसा। बारकी काळंगा तरी सुद्दां एकदम गोड आसा। जाग्यार भाई किलो पडटा आतां 16 रुपया 17 रुपया अशें पडटा। गाडयेचे ट्रान्सपोर्टाचे खूब आसा। एक किलाचे फाटल्यान ना म्हटल्यार 3-3.5 रुपया अशें पडटा। गाडयेचे ट्रान्सपोर्टाचे खूब आसा। तरी सुद्दां आमी कितें आहा भायल्या लोकांक तरी सुद्दां कित्याक लोकांक खावून बरें सवा भितर म्हणून आमी सुद्दां हाडलेले आसा। आमचे कडेन हांगा 25 रुपया होलसेल जर घेता कोण तांकां 20 रुपया किलो सुद्दां आमी दिवं शकता। हांगा 11 रुपया बी म्हजे कडेन आसा। बरें काळंगा जालें मोठ्यान मोठ्या हांव मागूंक शकता तेणें दिवं शकता। बरें गोंय डिमांड आसा कमी पीक कमी आसा तरी सुद्दां आमी ते हांगा थंय सोदून सुद्दां हाडून हांगा लोकांक मातशें